सोर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जेबेदेवाच्या पुतांची आवय जेजू सोरशें आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलोल्या भाशेन ताच्या पांयां पडली. आनी ताणें तिका म्हळें, तुका कितें जाय? तिणें म्हळें, ह्या म्हज्या दोगां पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्याक दाव्या हाता तुज्या राज्यांत बसूंक दी. जेजून परतीपाड केलो, कितें मागता तें तुमीच नकळोत. हांव पियेतलों तें पिवण पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत? तांणी म्हळें, होय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पिवण पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक व दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बोगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावांचेर तिंडले. पूण जेजून तांकां आपणा सोरशीं आपोवन हाडून सांगलें, ओन बावाडट्या मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणोत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बोगोर हेरांची चाकरी करून आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.